बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. स्तोत्राचें पुस्तक 5वो आवेसवोर 3री वोड आमकां सांगता. तुकाच हांव प्रार्थना करतां सर्वेस्परा, कित्याक सकाळच्या वेळार तूं म्हाका आयकोताय. आयज ह्या शांत वातावरणांत आमचो हो मोलादीक वेळ आमच्या जेजू सांगाता सारूंक आमी एकामेकाची भाव भयण कशीं एकठांय जाल्यांव. सगल्यांक शांतीन, उजवाडान आनी कुरपेन भरलेलो दीस आवंडेता. आनी जेजूक दोळे लावून रावूंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. मोगाच्यानो, जेजू जावन आसा स्वताचो दिवो. तो जेजू जावन आसा नीज मनसुबीदार. आमी दुसऱ्या सोवें प्रमाणीकपणान आनी नितीन चलूंक जेजून आमकां आपयल्यांत. जेजून सगल्या तरेच्या लोकांक आपलो सांगात दिलो. आनी आपूण स्वताचो आनी प्रमाणीकपणाचो गोवाय कसो दुसऱ्यांक स्वताच्या मार्गार हाडूंक वावुरलो. ह्या वेळार तोच जेजू आमच्या मुखार हाजीर आसा. तो व्हडांतलो व्हड मनसुबीदार. तो जिवो देव. तो काकुतीचो सागोर. तो सोर्गीचो ओंडो. जेजू जावन आसा शांतीचो कुंवर. ताचो आमी अनुभव घेवया आनी गुप्ती हुंड्याच्या रुपान आसलोल्या जेजूक खऱ्या भावार्थान सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगले आमचे सोक्तीन आमी आमची मान बागोवन काल्तिकायेन नमस्कार करुया. आनी ह्याच मोनान गीत घेवया R31 पेज 193. साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाच्या जेजू. साक्रामेंतान रावलो
जेसू उरपाय आमची काळसा तुझ्याच मोगान भोगूंक आमी तुका सासनाच्या सासना उलपाय आमची काळसा तुझ्याच मोगान भोगूंक आमी तुका सासनाच्या सासना मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुतान मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुतान बसोय आमकां तुझ्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी कोरी देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुझ्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी कोरी देवाची भुरगीं प्रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या प्रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या ओस्कोत भुके लोले ओतमे आमचे वेगीन उबार सांबाळ गोठायेन तुझे ओस्कोत भुके लोले ओतमे आमचे वेगीन उबार सांबाळ गोठायेन तुझे उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आमच्या बोडल्या मेळनास लोल्या काना ओळखून आमी तुझ्या मोगाचे गुणा आमच्या
आमी तुझ्या मोगाचे कोण. विशय तो कायदे पाळटा आनी निती प्रमाणे चलता. स्तोत्राचें पुस्तक 30 आनी 22 5वी ओळ आमकां सांगता. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बोगशिलें. आमचो समाजूच तसो जाला. सगळीं तशेंच करतात. हांवें तशें केल्यार कितें जाता? सोम्या जेजू, असल्या चिंतपा उदेशी स्वताक नितीक आनी प्रामाणीकपणाक हांवें जागो दिवंक ना. क्रिस्ता जेजू, स्वताच्यो आनी प्रामाणीकपणाच्यो कोरन्यो सांडून अनितीच्यो कोरन्यो करूंक आमी पावलां मारल्यांत. सगल्या वेळार जागृत रावचे बदलेक संवसाराच्या राटावडींनी गूल जाल्या. अनितीन चलून आमी काळोखांत बुडल्या. अशे तरेन आत्मीक वस्तूंक फावो तें मोल दिवंक ना. सोम्या काकलूत कोर आनी आमकां बोगोस. जेजूची काकलूत मागून आमी गीत घेवया. I9. जेजूस मोज्या तुजेर हांव पात येता. बोगसूंक मोजी ही सगळींच पातकां. दूख हांव दवरता, निजेव हांव करता. सगळींच पातकां बोगोस म्हूण मागता. दूख हांव दवरता, निजेव हांव करता. सगळींच पातकां बोगोस म्हूण मागता. मोगाच्यानो, आमचो देव काकलूतसार
तितलोच मोगाळ. ताणी आमकां बक्षिल्ल्यांत तो स्वताचो आनी प्रामाणीकपणाचो दिवो. बऱ्या बऱ्या देण्यांनी ताणें आमकां भरल्यांत. दर एक दिसा दर एक घोडे तो आमकां बेसावांनी भरीत आसा. ताचो जायतो मोग काकलूत आनी हेर देणी वेगवेगळे तरेन आमी अणभवल्यांत. ताचो उगडास करून आमी आतां देवाक दिनवासुया आनी गीत घेवया E2. आर्गा तुका सोमिया, आर्गा तुका दोनिया, आर्गा तुका, आर्गा तुका, आता यानी सासना. तुवे म्हाका रोसलोय तुजो मोकोच्या, तुवे म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी करच्या, तुवे म्हाका विसलोय सासनाक सुका पावच्या. तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय, तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय. आर्गा तुका सोमिया, आर्गा तुका दोनिया, आर्गा तुका, आर्गा तुका, आता यानी सासना. निमाण्या त्या जेवणार हो यज्ञ घडलोय, मोचे तारण करच्या बापा पेटोवन दिलोय. सासनाच्या मरणांतलो तुवे म्हाका राखलोय, तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय, तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय. आर्गा तुका सोमिया, आर्गा तुका दोनिया, आर्गा तुका, आर्गा तुका, आता यानी सासना. मोगाच्यानो तर आतां आमी आयकतलें तें उतर आमी आमच्या मनांत आनी काळजांत गोट रिगोवंक जेजूची कृपा आनी बोड मागून सोगलीं उबीं रावया. इजिकेलाचें पुस्तक 18 आवेसवर 1 वड. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें अशें म्हणलें, पुर्वजांनी तोरण्यो दाखो केल्यो आनी भुरग्याचे दांत शिणशिणले. ही म्हणणी इस्रायलाच्या देसांत बोगोर बोगोर कित्याक उचारतात तुमी? म्हज्याच जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर देव. इस्रायलांत ही म्हणणी आनी केन्नाच तुमी उचारची नात. पळयात, सगळे जीव म्हजे, बापायचो जीव आनी पुताचो जीव हे दोनूय म्हजे. पातक करता तोच मरतलो. कोण एक मनीस प्रमाणीक जाल्यार तो कायदे पाळटा आनी निती पोरमोणें चलता. तो दोंगराचेर वचून जेविना आनी इस्रायलाच्या घोराण्यांच्या
कुड्ड्या देवांक तो आपले दोळे उबारिना. तो आपल्या पेल्याचे पोतिनीक प्रोद्वार करूंक ओडिना. वो म्हयन्याचे जाल्ले बायलेशी वचोना. तो कोणाकूच जुलूम करिना. गाण दवरलोलें तें परतून दिता. कोणाचें चोरून काडिना. भुकेल्ल्यांक आपलें जेवण दिता. विंगळ्यांक न्हेसूंक पांघरूंक दिता. तो उश्णें दिता पूण लाभ घेयना. रिणाचेर व्याज मागिना. वायट करिना. मनशां मदें सारकी नीत करून दिता. म्हज्या कायद्या प्रमाणें चलता आनी कोऱ्या मनान म्हज्या आज्ञांक पाळो दिता. असलो मनीस दुबावीन प्रामाणीक आनी जिवो उरतलोच. देवाचें उतर हें. शेवट उपकार. महात्मा गांधी आमच्या देशाचो बापूय. आमच्या देशाक स्वतंत्राय मेळून घेवपाक तो जायतो वावुरलो. सगळे कायदे बरे भाशेन पाडून निती प्रमाणें चल्लो आनी शेकी जैतिवंत जालो. आपल्या देशाचो कोरो आनी नीज नागरीक कसो ताणें आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाळली. दर एका मनशाक ह्या संवसारांत येतूच आपली जबाबदारी आसा. जावं एक भुरगें, तरणाटें, आवय बापूय, वाडलोलीं आनी जाणटीं. आमी आमची जबाबदारी कशे तरेन पाळटाव काय? नितीन आनी सोतान आमी जियेताव काय? आमी एकामेका सोवें प्रामाणीकपणाची मनशां जाल्यांत काय? इजिकेल प्रवादी 18व्या आवेस्फोरान 9वी वडींत आमकां सांगता, म्हज्या कायद्या प्रमाणें चलता आनी कोऱ्या मनान म्हज्या आज्ञांक पाळो दिता. असलो मनीस दुबावीन प्रामाणीक आनी जिवो उरतलोच. आयच्या ह्या आधुनीक संवसारांत स्वताचे गोवाय जावंक आमच्या चालत्या जिवितांत आमकां खूब आगोड लागता. असल्या वेळार जेजूचेर विस्वास दवरून आमचीं पावलां फुडें मारूंक जेजूचो आदार मागुया. आनी गीत घेवुया D46 पेज 74. आमी पयले 3 श्लोक गायतले. सोथांव सांगता शेड्या खावदार मोजे वरवीं भितर सोल्यार कोणूय तो जावन जातलो साल्वार चोरो ताका
Subamodar Sorotaka Subamodar Teuta Viswas Tuchir Teuta Viswas Sodans Tuchir Amma Shedia Gaudia Jesu Ekat Sidan Dovor Somon Sorga Sakun Aila Devon Dosmanatli Sodun Divong Mocha Shedyang Ailang Gevon Sasnik Jivit Moche Batung Sasnik Jivit Moche Batung Teuta Viswas Stuchir Teuta Viswas Sodat Stuchir Amma Shedia Gaudia Jesu Ekat Sidan Dovor Somon Boro Gaudi Haw Shediaco Tanche Katir Toyar Morong Ailyar Dusman Haw Podona Tanka Sodun Haw Watsona Tanka Sodun Haw Watsona Teuta Viswas Stuchir Teuta Viswas Sodat Stuchir Amma Shedia Gaudia Jesu Ekat Sidan Dovor Somon तो कायदे पाळटा आनी निती प्रमाणे चलता हो आयचो विशय मनांत दवरून आमी सारके कायदे पाळले आनी निती प्रमाणे चल्लीं जाल्यार आमी पातक करिनासतना सासणाक जिवीं उरतलीं. जशें एक भुरगें निरपराधी आसता तेच परी जेजू आमकां दर एकल्याक भुरग्या भाशेन नितळ निर्मळ जावंक आपयता. प्रमाणीक जिवीत जिवंक मोइजेसान आमकां 10 उपदेश दिल्यात. आत्म्याचे कायदे आनी कुडीचे कायदे. तशेंच पवित्र सोबीत आमकां नेम कायदे दिल्ले आसात. जावं आयतार सोंत पाडचो, वर्साक एक पावट तरी कुमसार जावचें, क्रिस प्रसाद घेवचो आनी आदी. हे सगळे कायदे पाडून आमी दिसान दीस नितीची मनशां जावंक प्रमाणीकपणान चलूंक वावरुया. आनी प्रमाणीकपण आमच्या जिवितांत हाडूंक आमकां मागणें पवित्र आत्म्याचो उजवाड भोव गरजेचो. जावं देवाचें उतर वाचून नियाळून सदांच मिसाचे बेटेक वांटो घेवन आमी दिसाच्या दिसा ओदीक आनी ओदीक प्रमाणीकपणान चलूंक वावरुया. दर एका मागणे फाटल्यान जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. परत एकदां म्हणया.
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी पाद्रीनी आनी माद्रीनी प्रामाणीकपणान चलोवंक जेजूचे बरे गोवाय जावंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या राजकारभार चलयतल्यांनी पोरचेचो होक राखूंक आनी बरे ते कायदे पोरचेक फायद्याक पडटात ते तसले चालीक लागून तांकां बापाचो आदार मागुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. दर एक मनशाक आपली जबाबदारी आसा. जावं भुरग्यांक तरणाट्यांक आवय बापूय ओ जाणटी आमी सगल्यांनी आमच्या घोराब्यांत आपली जबाबदारी बरे भाशेन सांबाळूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. संवसारांत जायते मनीस दुसऱ्यांक वायट करूंक येवजितात. ह्या मनशांनी स्वताक आनी नितीक पोरमोणे जिवूंक आपली पावलां जेजूच्या वांगडाक मोरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमी जोड एकल्यान आपली कासकी मनांतली मागणी जेजू फुड्यान दवरुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सगलीं दिबी घालुया. जेजून शिकयलोले मागणे सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.